असली आमचे गोवा फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशनाची रिसंटली एक वीक सुमार जालो आमी न्यू कमिटी फॉर्म केली हे असोसिएशनान गोवा फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशन आनी ही पयली कमिटीची मिटींग आमी कॉल केली आनी तेजेर एक सर्टन इशू आमी ज्या पर्टेनिंग टू द हे असोसिएशनाक जे इशू कितें आहा ते आमी एक्झिक्युटीव कमिटीन आमी घेयली ही आमी परत 3 वर्सां याच असोसिएशनान आनी अनओपोज आमी इलेक्शनां परत ही कमिटी आमी इलेक्ट जाल्या आनी हेजेर आमी इशू म्हणटा ते हे घेयले कित्याक विदीन एक देड म्हयन्या भितर आमचे सिजन स्टार्ट जावचें आहा आनी तेन्ना आमी सगळे पयली एक तावेरी करता जे आमचे रिपेरींग चलता फिशींग जेटीचे आमी मेंटेनन्स करता आनी आमी बाबा फिशरी मिनिस्टरा कडच्यान बाब नीलकंठ हांडणकर त्या फिशरी मिनिस्टरा कडच्यान आमी आमचे मेंटेनन्स जे फिशींग जेटीचे करपाचें ते आमी करून आमी एस्टिमेट हे करून हाडलो आमी पास केलो आतां तेजें काम हिंगा हे जेटीचेर सुरवात जावची आसा गेले त्या वर्साक खंयच्या कारणाक लागून आमचे ह्या जेटीचे हे धाकटी जी आमकां जेटी आहा अबाउट 60 मीटर लेंथ ही जेटी आहा हे जेटीचे मेंटेनन्स गेले त्या वर्साक करूंक ना कारण रिजन आमगे फिशरी डिपार्टमेंटानूय जो प्रोसेस जो करपाचो आसलो मेंटेनन्साचो तो करूंक ना तसोच दवरलो पण हे पावटी आमकां जाय ते फिशरी डिपार्टमेंटान हे मेंटेनन्स WRD टू WRD हेजेर आमी ते मेंटेनन्स आमी हे जेटीचे सुरवात करता आनी हे तर मेंटेनन्स जर जायना आनी हे तर मेंटेनन्स जेटीचे जायना जाल्यार म्हाका दिसना आमी हे जे फिशींग जे ह्या वर्साक आमी सारके करूंक पावतले काय म्हणून कारण आमकोडे ह्या फिशींग जेटीचेर आमकोडे अबाउट 200 सुमार बोट्यो आहा आनी एक बोट म्हणटा ती आज व्हडली जाल्या कित्याक ह्यो व्हडल्यो बोट्यो लोखणाच्यो स्टील बॉडी ही जरी तर 10 बोटी तर ह्या जेटीचेर एक टायमाचेर येयलो जाल्यार 10च बोट्यो अनलोड करूंक जाता फिशींग आनी दुसरे बोटींक चान्स मेळोय ना त्या फिशरी डिपार्टमेंटाक आमच्या गव्हर्मेंटाक आमी पयलेंच सांगलेलें आहा प्लीज ही डिफिकल्टी आमची आहा आनी आमी 2 वर्सां जाले आमी गव्हर्मेंटा कडेन एक मागणी आमी घातली आनी आमी सांगले आमकां इली ही फिशींग जेटी आहा ही फिशींग लँडींग टेम्पररी ही फिशींग लँडींग जेटी आहा ती मातशी जाता जाल्यार एक्सटेंड करची म्हणून आनी गव्हर्मेंटान ही प्रोपोजलूय रेडी केल्ली आयज पासून ही फिशरी डिपार्टमेंटान ही जी प्रोपोजल जे एडिशनल एक्सटेंशन इलें करपाचें आहा टेम्पररी ते करपाक सारकी गरज आहा ही प्रोपोजल फिशरीच्या डिपार्टमेंटान आहा आनी थोडे दीस जाले आमी मिनिस्टरा बोगले गेल्ले फिशरी मिनिस्टर आमी सांगलां जरी तर ही फिशींग आमकां तर इलेशें तर एक्सटेंड जायना आनी ह्या 50 लेंथ मिटराचेर ही फिशींग जेटी आहा आनी हेच इलेशे कुडक्याचेर आमी आमचे नुस्त्याक अनलोड करता आयस अनलोड करता व्हडले टेम्पो थिंगा वयता आनी हे सगळो मुवमेंट आमचो फिशींग जेटीचो इलेशा हेज्या टेम्पररी जेटीचेर जाता आनी जरी तर त्या कृपेन जर कितेंय तरी कावज घडलो आनी कितेंय तर वास्ट बरें जालें जाल्यार हांव नको कोणाक ब्लेम करपाचो तो पूण हांवें म्हणलोलें गेले ते पावटी की गव्हर्मेंटान येयले इनिशिएटीव घेवची आनी हें मातशें जाता जाल्यार हें आमचे हे प्रॉब्लेम आहा ते सॉल्व करचे म्हणून हांवें म्हणलोलें लायक गव्हर्मेंट आमकां एक वॅट दिता हे डिझलाचेर वॅट दिता हेंच आमी सबसिडी हाका म्हणटा पूण 2 वर्सांची आयज पासून ती सबसिडी म्हणटा आमी ती आयज पासून पेंडींग आहा एक्चुअली ते वॅट आमकां हेजेर गव्हर्मेंट ऐकले लायक ऑलमोस्ट 20 रुपीज वयता पूण आमकां जेन्ना ते कॅल्क्युलेशन करता आसतना लोवस्ट हेजेर येता लायक 6 रुपीज लोवस्ट आहा तेजेर येता आनी ते आमकां तितले 100 रुपया लिटराय दिता आनी हेर सगळे पयशे लायक गव्हर्मेंट आपणान दवरता आमी एक प्रोपोजल घायल्ली जाता जाल्यार आमकां ते वॅट सगळें दिया कारण आयज आमचे बोटकार भाव एक ट्रिपेक वयता आसतना एक 4,000 लिटर 5,000 लिटर अशें करून आपलो एक बोटीचेर डिझल भरून वयता
आनी जोरी तर कसली बॅड लक जावन तर जोरी तर आमकां जर निस्त्याक मेवना जाल्यार हे 5 लाख व 4 लाख जे डिझलाक आयिल्ले ते आमकां ऑर्डर आमच्या पडटा. सो तेका लागून आमी गव्हर्मेंटाक एक हे सांगले, रिक्वेस्ट केल्ले की आमच्यो ज्यो सबसिडी जे आमी वॅट तुमी रिएम्बर्स करता थोडेशे 50% अशें ते करता तेन्ना हे आमकां टायम टू टायम दिया म्हणून. पूण आयज पासून गव्हर्मेंटान हे कानार दवरूना. आतां आमचो गेले ते फावटी फिशरी मिनिस्टर फिलीप नेरी आसलो, आतां बाब निलकंठ हळदणकर आसा, तोवूय एक नुस्त्याक मारपी आनी ताकाय एक म्हायती आसा कित्याक तोवूय एक खारवी जावन आसा. सो म्हाका जाय हे जे आमचे प्रॉब्लेम आसा लायक जे टायमार जोरी सबसिडी म्हणटा ती तर आमकां धाडलेली जाल्यार हेच पयशे आमी रिइन्वेस्ट करूं जाताले, डिझलाक परतून घालूं जाताले आनी डिझलाक घालून हे पयशे डिझल भरून आमी परत भायर वचूं जाताले. पूण ही टायमाचेर आमकां येयना. लायक 2 वर्सांची आयज पासून सबसिडी आमची बंद आहा. सो म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटाक की हे पावटी पूण आमकां ते सगळे आमचे पेंडींग आहा ते आमकां दिया आनी इल्लेशे हेल्प करा आनी आमच्या बोटकारांक एक मदत हे भाशेन जातली इतलें सांगूंक